सगळीं आमी उबी रावन मिसाची सुरवाती गायन गावया. खोल खोल खोडान पडला आय 12 पान 122 आय 12 पेज 122. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. तुका विशेष करपा दिवं. आयचे मिसाचें इंतसांव जावन आसा. जुलियट रोज तवारीस हिच्या ओतम्या पासत हे मीस आमी भेटयता. तशेंच नेटी फेर्नांडीस, जॉयस्टन फेर्नांडीस, मनीषा डिसिल्वा आनी बनीश डिसिल्वा ही आपलो वाडदीस समोरमता. तांचे पासत आमी मागतना आयज आपलो वाडदीस समोरमता, आपल्या लग्नाचो दीस समोरमता व दुसऱ्यो कसल्योय समोरमणी आपल्या जिवितान करता तांचे पासत मागतना कोणाक मागण्याची गरज आसा तांचे पासत आमी मागुया. हे मीस हांव भेटयता तुमचे पासत तुमच्या वावरा धंद्याचेर, तुमच्या भलायकेचेर, तुमच्या भावार्थाचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर देवान आपलो सुभाम आशिर्वाद घातल्यार पुरो म्हूण हे मीस तुमचे पासत हांव भेटयता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रितीच्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ह्या वेळार आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकूत सोम्या काकूत क्रिसा काकूत क्रिसा प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, आमचे सोयम जोखमी आनी अशक्त म्हूण जाणो जावन आमकां भलायकी आनी गोटाय दिवन नवी करूंक गरज ते उपाय तूं आमच्या हातान घालताय.
दिनवाशी आनी संतोषभरीत काळजान ते आमी घेता आनी तांचो फोड आमचे भक्तिवण जिणेचे नवे चालीन दाखोवंक आमकां कृपा दी म्हूण मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो खरो देव तुजे सोवे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रास वट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. जाणवायेच्या पुस्तकावेलें वाचप. नोश्ती मनशां आपणा मदें मांडण्यो येवजितात, पूण चुकलेल्यो मांडण्यो त्यो. बऱ्या मनशाक दोड्याक रावया, कित्याक तो आमकां बेजार करता. आमचे चालीचेर सदां रागार जाता. आमी समूर्त मोडटा म्हूण आमच्यो चुकी दाखयता आनी आमच्या वडिलांची शिकवण आमी सांबाळिना म्हूण आमचो गुन्यांव करता. तो आपूण देवाक वळखता म्हूण बळाय दाखयता आनी आपूण सर्वेस्पराचो पूत म्हणटा. आमची चिंतना तो कसाक लायता. ताका पळोवंक पर्यान आमच्यान सोसूंक जायना. ताच्या जिविताची चाल येरा मनशां सारकी न्हय. दुसरी मनशां चलतात ते वाटेन आपूण चलना. खोट्या पयशां सारकी तो आमकां करून उडयता. चिखलान आपूण मेळो जायत म्हणून आमचे लागीं ताका कांयच नाका. बरीं मनशां शेवटाक भागी जातलीं म्हणून तो सांगता आनी देवाक आपलो बापूय म्हणून बडाय दाखयता. तो सांगता तें खरें जाल्यार पळोवया. ताकाच कसलो शेवट मेळटा तो चोत्रायेन पळोवचें. जोर तर बरो मनीस देवाचो पूत, देव ताका राखतलो आनी ताच्या दुस्मानाच्या चपक्यांतलो ताका निवारतलो. अकमानांनी आनी वळवण्यांनी ताची परिक्षा करुया. अशें तो कितलो दुलोभ तो आमकां कळोवन येतलें आनी ताची सोंसणीकाय आमी तपासून काडटले. लॉजीच्या मरणाचें फर्मोण ताचेर मारुया, कित्याक कोण आपणाक पावतलो म्हूण ताणेंच सांगलां. असली तांची कल्पना, पूण सगळीं वांकडी तांच्या नश्टेपणान तांकां कुर्डी केल्यांत. देवाचे गूट तीं वळखनात. भक्तिवंत जिविताक इनाम मेळटलें म्हूण तांकां कसलोच भरवंसो ना. नितोड निर्मोळ काळजाच्या मनशाक इनाम आसा म्हूण तांकां भावार्थ ना. देवाचें उतोरें. आमी आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब. जांचें काळीज दुखवलां कोंथवलां तांचें सरशें सर्वेस्पोर आसाच म्हणुया. जांचें काळीज दुखवलां कोंथवलां तांचें सरशें सर्वेस्पोर आसाच. सर्वेस्पोर खोट्या मनशांक पाट वळटा. प्रितुमेलो तांचो उगडास नांच करता. बरीं मनशां उलो मारतात. सर्वेस्पोर तांचें आयकता आनी सगळ्या आकांतांतलीं ताका निवारता. जबाब. जांचें काळीज दुखवलां कोंथवलां तांचें सरशें सर्वेस्पोर आसाच. जांचें काळीज दुखवलां खोंथवलां तांचें सरशें सर्वेस्पोर आसाच. जाचें मन कळवळटा वळवळटा तांचेर सर्वेस्पोर हात ओडटा. बऱ्या मनशांक उपद्रेक कोश्ट भारी ओडचितात, पूण त्या सगळ्यांतलो सर्वेस्पोर ताका निवारता. जबाब. जांचें काळीज दुखवलां खोंथवलां तांचें सरशें सर्वेस्पोर आसाच. सगळीं ताचीं हाडां तो राखता. एक पर्यान तो मोडोंक दिवचो ना. आपल्या सेवकाचें ओतम्यांक सर्वेस्पोर तारण दिता. ताचे गोपांत आसरो सोदतल्यांक तो कधीच खास्त लावचो ना. जबाब. जांचें काळीज दुखवलां खोंथवलां तांचें सरशें सर्वेस्पोर आसाच. उबी रावया. उंड्याच वरवीं न्हय
पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जुआंवा परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सोम्या. जेजू गालिल्यांत भोंवंक लागलो. जुदेयांत भोंवची ताका खुशी नासली, कित्याक जुदेव ताका जिवेशी मारूंक सोदताले. जुदेवांची तोंबूची परब लागीं पावलोली आनी ताची भाव भयण परबेक वेतोच जेजू आपुणूय गेलो, उक्तेपणीनूय पूण कोणाक कळय नासतना. जेरुसल्यांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, जिवेशी मारूंक सोदतात तो मनीस हो न्हय, आनी हो पळय तो सत्तेन उलयता आनी ते ताका कांयच करिनात. हो खरेपणी अभिशिक्त म्हूण आमच्या वडिलांक कळून आयला काय? तरी हो खंयचो तो आमी जाणो, पूण अभिशिक्त दिश्टी पडटलो तेन्ना तो खंयचो तो कोणाक कळचें ना. देखून देव मंदिरांत शिकयतना जेजून व्हडल्यान म्हणलें, तुमी म्हाका वळखतात होय, आनी हांव खंयचो आयलां तेंय तुमी जाणत, पूण हांव म्हजेच ओस्तोंगी येवंक ना. म्हाका पाठयला तो सत्यवंत आनी ताका तुमी वळखनात. हांव ताचे तावन आयलां आनी ताणें म्हाका पाठयला देखून हांव ताका वळखतां. ते ताका धरूंक सोदतले, पूण कोणेच ताचेर हात घालूंक ना, कित्याक ताचो वेळ आजून पावंक नासलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाकाटी तुका क्रिस्ता. ताचो वेळ आजून पावंक नासलो. ह्या उतरांनी आयचे शुभ वर्तमान प्रितीच्या बाबतीनो काबार जाता. आनी ही उतरां आमकां क्रिस्तांवांक अदीक करून ह्या कोरेजमाच्या काळार एक केरीत संदेश आमकां दिता. आमकां ह्या कोरेजमाच्या काळार, ह्या पिराचीत काळार, जावं आमच्या कुर्साची वाट करतना, जावं आमचे पासांत आमी वांटो घेतना असली ताळणी येवंक शकता. अशें म्हणोंक आमकां ताळणी येवंक शकता भोंगो बाबड्याचे, भोंगो जेजूचे न्हू. कितलो ओसोक्त, कितले त्रास काडले, कितले मारलो तेका. जायते फावटी असली चिंतना आमच्या मनांत येतात प्रितीच्या बाबून. पूण आयची शेवटची उतरां आमकां उडास करता जेजूचे शक्तीचो. ताचो वेळ पावंक नासलो देखून ताचेर कोणेच हात लावंक ताका जावंक ना. जेजू आप खोशेन मरण सोंसता. आप खोशेन तो कश्ट सोसूंक फुडें सरता. आनी त्या पासत जेन्ना जेजून खुर्सार आपलो जीव सोडलो, तो दॅट मोमंट, तो खीण जावन आसलो, ती खीण जंयसर जेजू एकदम शक्तिवंत जावन आसलो. Jesus was most powerful when he was on the cross. कित्याक ताणें आपलेच खोशेन थंयसर आपलो जीव आमचे पासत दिलो. जेजू एक असोक्त मनीस न्हय. जेजूक मारलो, ताका खुरीस घेवन तो कालवार दोंगर चडलो, ताका खुर्सार किडायलो. हे सगळें पळोवन आमकां जायते फावटी दूख दिसता. आमकां दिसता भोंगो बाबड्याचें. पूण आमी विसरता की ताणें आपलेच खोशेन हें सगळें केलें. आनी हांगासर ताची शक्ती आसा प्रितीच्या बाबूनी.
आपल्या इश्टा पासत एक इश्ट आपलो प्राण दिता, आपलो जीव दिता, हाचे परस आनीक व्हरतो मोग ना. आनी तुजे पासत आनी म्हाजे पासत प्रितीच्या भाव भयणीनो, जेजून आप खोशेन आपलो जीव दिलो. आमी सोडयलेली मनशां जावचे खातीर, आमी देवाची भुरगीं जावचे खातीर, आमकां जिवीत, देवाचें जिवीत मेळचे खातीर, आमी जें जिवीत एदेन बागेंत ओगडायलोले तें आतां कालवार दोंगरार आमकां परतून मेळटा. एदेन बागेन त्या झाडाचें फळ खावन जे भाशेन पातोक आनी मरण भितर सरले, ते कालवार दोंगराच्या झाडाचें फळ खाल्ल्या उपरांत आमकां तें जिवीत परतून मेळटलें. आनी कालवार दोंगराचेर ज्या झाडाचेर, जिविताच्या झाडाचेर उमकळटल्या फळाचें फळ जावन आसा जेजू. आनी आयज ह्या मिसा भेटेंत आमी जेजूक शेवून ताचें जिवीत आमचें जिवीत करून घेतल्या. ह्या नदरेन आमी जेजूच्या कोश्टा मरणाचेर नदर मारूंक जाय. जेजू जेन्ना कोश्ट मरण सोंसता तेन्ना तो अशक्त न्हय, त्या खिणाक अदीक करून तो शक्तिवंत. ताका जाय आसलें जाल्यार आपले कोश्ट मरण तो he did not have to go through all this. ताका जाय आसलें जाल्यार तो बापाक सांगतलो आसलो, म्हाका नाका, हांव करिना, म्हाका खुर्सार मरूंक नाका. पूण ही बापाची खुशी आसली की ह्या खुर्साच्या मरणा वरवीं आमकां सोडोवचें, तीच खुशी जेजून पाळली. आनी त्या पासत त्या खिणांनी अदीक करून खुर्साची वाट चलतना, अदीक करून खुर्सार आपलो जीव सोडटना जेजू शक्तिवंत जालो. आनी मरणाचो खुर्सार भस्म करून आमकां ताणें जिवीत दिलें. तो त्याच जेजूक आमी आयज शेवंक वेता. मिसाचे भेटेन आमी, हांव म्हणटलो, यादनीक म्हणटा दिसा दिसपटी, आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदी ह्या उतरांचेर लक्ष घालुया, ह्या उतरांचेर नियाळ करुया आनी जेजू इतलो शक्तिवंत तें मानून घेवन आमचो भावार्थ, आमचें क्रिस्ती जिवीत जियोंक वावरुया. भेटोवनेक आमी गायन गावुया C30 तुकाच बापा, पान 40 C38 पेज 44. Oce ate, oce maige, svicar corada goshi, Juzo moimo, orgod koru, shukomos ogleam nivu, tugas baba sormoche, म्हज्या भाव भयणीनो, हें म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत थारी मोहिमेन आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मानून घेवन. भोव पवित्र देवा आमच्या मोगाळ बापा, सगळे पवित्रतायेची तूं जोर ह्या योजनाचे पदवेन आमकां पातकांतली सुटय आनी नितळ निर्मळ काडसान
तुजेशी येवंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया. आनी सर्वेस्पराकाय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. नव्या मनान आनी नितळ काळजान पास्कांचो गूट संतोशान संबरोवंक तयार जावच्याक तूं आमकां वर्सां वरस हो काळ दिताय. तुजी आमच्या बापाची मोगान भक्ती करूंक आनी आमच्या पेलाची उगडे उमेदीन चाकरी करूंक तूं आमचे भितर नवें मन रचताय. जेजूच्या जिविताची वर्ती घोडिता आमी समरमता. तांचे वरवीं आमकां नवें जिवीत मेळ्ळां. तांचेच वरवीं आमचे भितर तुज्या पुताचो उपकार तूं अदीक अदीक सुपूर्ण करीत आसाय. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दरबारा सांगाती तुजी स्तुती आमी निरंतरी गायता. Sorgani संसार ओला तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका सोयजो. सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाजोय उत्सर्गी तुका सोयजो. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्रोत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच खोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रोगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगोटुया. जेजू मेरो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेरो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत चवथेल्या आमा समेस्तांक
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बोरवासो धरून मेल्यात त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परसोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मरिये देवाचे माये सांगाती, भागिवंत दंडदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोडवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस. आनी आमकां तारणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासताच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाची श्री संवसाराचे पाप काडटली. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांत ते आमी सगळीं सुभागी. जेजूक आमच्या गार्जन शेवताना आमी गायन गावया. शेळयांक हांव दार D40 पान 70 D46 पेज 74. Santa शेळयांक हांव दार मोचे वरवीं भितर सोल्यात पडोय तो जावं Satlo salvar, soro taka, subavuda, yuda visvasoda suci, ama sheria gloria Gesù, e casi nando morsomu,
सदां सुचे आमाशेया गोड्या जेजू एकाच नांगोवर समोर स्वर्गार सागून आयलाय देव उस्मानांनी सोडून दिवू मोच्या शेड्या आयलाय देव सासनीक जिवी मोचे वाटू दोता विश्वासादा सुचे आमा शेड्या गोड्या जेजू एकाच नांगोवर समोर दोता विश्वासादा सुचे आमा शेड्या गोड्या जेजू एकाच नांगोवर समोर आपकुशीन आमचे पासत मरून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूचें आसणें आमचे भितर आतां बगुया. आपकुशीन जें ताणें आमचे पासत केलां तें कदींच आनी कोणें करूंक जावचें ना. ह्या पासत ओगेपणी ताचें आसणें अणभवून ताचेच उपकार आमी आठोवया. प्रितीच्या बाबळिनो हांव ही संद घेता आयज तुमचे मुखार उबो रावून पादविकाराचे वतीन फादर डॉमिनीक म्हज्या नांवान फादर रिगनाक दिनवासोंक 3 वा 4 दीस तो सुट्यांक आयलो, आपल्या आवय बापाशी आयलो. पूण जेन्ना हांवें रिक्वेस्ट केलें मातशें आमकां मिसाची भेट भेटय, ताणें रोखडेंच हांसत्या काळजान उक्त्या मनान ताणें म्हणलें ओय फादर भेटयता. उमेदीन ताणें संभ्रमली. ताका दिनवास. आनी सदांच आमी जेन्ना कितें ताचे रिक्वेस्ट कोत्ता विनंती कोत्ता तो आसा. सोमराक तो आयल्लो, आयज तो परतून मालवण आपले फिरगोचेंत वेता. आमची मागणी ताचे पासत चालूच दवरुया. आनी केन्नाय तुमीय वेचें. बरो गांव तो, ताचो पातकूर कसो, इंगेल म्हणटरी तो आमगे पॅरिशनर, ताचो पातकूर कसो, हांव ताचे वतीन तुमकां सगल्यांक इन्विटेशन दितां. तुमी ताका मेळूंक मालवण वचूंक जाता. आनी जेन्ना एप्रील मे येता तेन्ना आमी सोदतलीं पिकनिके खूंय वेचें, मालवण वचूंक जाता तुमी ताचेशी. वचात मालवण. सो तुका थँक्यू फादर एंड मे गॉड ब्लेस यू. उगडास कोत्ता आयज शुक्रार सांजे 5:30 वाजता कुर्साची वाट आसा भायल्यान आनी मागीर भितर इगोर्जेंत मीस ती सोमतोच. कुर्साचे वाटेंत आनी मिसाचे भेटेन तुमी वांटो घेवचो. तेच परी 8 वाजता धार्मीक दाखोवण आसा फारिजे फादर डॉयल दायसान बरयल्ली ताची. सो तुमी तिकाय येवचें आनी पळोवचें आनी कितें तरी ह्या कोरेजमाच्या काळार तुमच्या जिविताक आनी भाग्यवंतपणाक तुमी पुंजावचें ओ घेवचें. फाल्यां सांजेच्या मिसाक, फाल्यां सोनवार म्हणटच आयताराचो कायदो पाडून मीस सांजे आनी आयताराच्या सगल्या मिसांनी आरसिकेरे हे फिरगोचेंतलीं भाव भयणां येतलीं कलेक्शन फंड कलेक्शन करूंक, फंड एकठांय करूंक आपल्या नवे इगोर्जेचे इमारती पासत न्यू चर्च बिल्डींग तांणी आमी गेल्ल्या आयताराक अनावन्स केलां. तांच्या पादिकारान आमच्या पादिकाराक चीट बरयल्या की परवानगी मागूंक आनी आमी तांकां आपयल्यात. हे दीस तांकां दिल्यात 16 आनी 17 म्हणजे फाल्यां आनी पोरां. उदारपणान तुमची देणगी घालची. हो काळ कृपेचो काळ, देवाच्या उदारपणाचो काळ. देवाचें उदारपण आमी चाखतले जायत्या भासांनी ह्या काळांत. आमी चामटी जावची न्हू आनी तालिगांवकारांक चामटी न्हू. तालिगांवकारां उदार मनाचीं, उदार काळजाचीं. तर तांकां घालुया आनी तांची इग्रोज बांदूंक आमी आदार करुया. कित्याक हो कायदो, ही जबाबदारी सगल्यांची. आमकांय काय बरी इगोज आहा ते भाशेन आमचे लागीं घोडटा देखून दुसऱ्यांकूय इगोज बांदूंक आदार करुया. 17 सांजे आयताराक आमचो व्हडलो पास सांजे 5 वाजता मीस आनी त्या उपरांत पुरसांव. मिसांत आनी पुरसांवांत भोक्तीन वांटो घेयात. मागता तुमचे लागीं येयात. हांव जाणा सकाळची मिसां आहात, फाल्यां एंटिसिपेटेड मास आसा, पूण तरी पासून पासाक येयात. पास आमच्या धर्माची दाखोवण, व्हडली दाखोवण सारकी. आमी शिकयता जेजू कितकोन
कोश्टवलो हें आमी शिकुया आनी जेजूच्या कोश्टांचेरच नियाळून कुरपा काकलूत जोडून घेवया उबी रावया. हांव ही संदी घेता पयली स्वातेर फादर हेस्टनाक, फादर सिप्रियानाक, फादर आमच्या डॉमिनिकाक देव बरें करूं म्हणून, कित्याक तांचो जायतो मोग हांवें अणभवला. हांव जेन्ना हॉलिडेयांक आयला जायतो तांचो मोग हांवें अणभवला आनी तुमचोय जायतो मोग अणभवला. तुमचे मागणे हांवें जायते लोक सांगता फादर आमी तुजे पासत मागता, तुमच्या मागण्या पासतूय हांव खूब खूब उपकारी आनी मागत रावात आमचे पासत आनी आमच्या मालवणच्या लोकां पासत. प्रार्थुया. भोव मोगाळ बापा, जेजूच्या ओमोडीक कुडी रक्ताच्या बलिदानान मरणांतलीं उतरून आमी जिविताक पावता आनी जेजू सारकी दिसान दीस अदीक पवित्र जायत वेता. ताच्या बळान आमच्यो आदल्यो पातकी चाली सोडून आमकां मेळ्ळोलें नवें जिवीत जतनायेन सांबाळूंक आमकां आदार दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सव्या आनी सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. मिसाच्या शेवटाक गायन गावया सगळे तुझे होकमान. आय 28 पान 133 आय 28 पेज 133. सगळे तुझे होकमान मोगाचो देव बक्षिता सगळ्या तुझ्या वाडा गुणाचे मोग दिता. सगळे तुझे होकमान मोगाचो देव बक्षिता सगळ्या तुझ्या वाडा गुणाचे मोग दिता. ओथम्या म्हज्या पहाड जाता देवाचे रुखार ओथम्या म्हज्या पहाड जाता देवाचे रुखार